आई जाव तुमका म्हणून हाडटलो घोस्को. हे पावले आम्ही आता वॉटफोर्ड शहरान पावले आम्ही आता इंग्लंड. बरे पार्किंग करून घेऊया सारखे भुरगे गाडयेन. हे पळयात क्रिसमसाची तयारी चालू हांगासर. भरपूर तुमकां क्रिसमस डेकोरेशन पळोवपाक मेळटले. स्टोर पळया केदे व्हडले आहा ते. भरपूर व्हडले स्टोर आहा हे कॅसल. हे स्पेशली आता क्रिसमस म्हणून येयला सगळे क्रिसमसाची तयारी. इलेक्ट्रॉनिक आयटम मेळटले तुमकां हांगासर डिस्काउंट प्रायसाचेर. पण फक्त मेंबर आसपा जाय. ह्या शॉपान जर येताले जाल्यार ओन्ली मेंबर्स आर अलाउड. मेंबरशीप कार्ड दाखोवचें पडटा भितर येयले. हो रोगडो दवरलेलो आहा सवाय मातशें तुटला. हा अर्दे किंमत अर्दो दवरून कितें फायदो. क्रिसमस ट्री पळयात आनी हांगा बुक्स पळया कितले रास बूक आहा. भुरगे एकदम खूश जातले. हुशार भुरगे हा बोटेनी. हे क्रिसमसाचे लायट्यो बरे दिसता. क्रिसमस ट्री हांगासर आनी एक ग्रीन क्रिसमस ट्री विथ लायट्स. हे बटन दाबले काय लायट्यो पेट्टले सगळ्यो. चुकचुक गाडी येवपा लागला थिंगा. भुरगे कन्फ्यूज आहा कितें घेवपाचें कितें ना. सगळें घेवया म्हणटा. हे आता नोव्हेंबराच्या म्हयन्यासून स्टार्ट जाला. हे बिझी आसलेलो. आता करया म्हटलें व्हिडिओ क्रिसमसाचे पयलीं. हे पळया कितलें सुंदर. आता हे हांगाचे रेस्टॉरंट बर्गर घेता. टेस्ट करून पळोवया बर्गर. डबल डेकर आहा पळया. 2 चिकन फिलेट आहा. सॉसेज रोल, चाव कॉफी ड्रिंक्स, टुना आनी हे बटाटे. बर्गर खावन पळोवया. केदे व्हडले बर्गर ते पळया. आनी चड म्हारगूय ना. सवाय भितर तुमचें काम जातलें. पयलीं थंड पिवया आनी मागीर गरम कॉफी. जेवण जाले उपरांत हांव कितें गरम वस्तू पिता. फ्रोझन प्रॉन किंग प्रॉन पळया केदे व्हडले मोठे मोठे बरे बरे प्रॉन मेळटले तुमकां हांगासर. आंबे पळयात आं. तर नोव्हेंबराचो म्हयनो आनी आंबे दाखयता तुमकां कितले इंट्रस्टिंग आंबे आहा ते. हे आंबे जे आहा न्ही हे मॅक्सिकोसून येता. मॅक्सिको आनी पळोवपाक सारके आपूस आंबे जे दिसता अल्फान्सो. आनी टेस्ट बी तेजी तशी आहा. पण सारके येल्लो आसपा जाय. हाडून पिकोवचे पडटले तुमकां जर येल्लो ना जाल्यार. बरे स्वीट आसता. पयलीं 7.5 पावंड आसलेले मागीर 8.5 पावंड जाले. आतां 9 पावंड आसलेले डिसेंबरान. स्टार्टींग मातशी सवाय मागीर म्हारग जाता. एकदम टेस्टी सारके अल्फान्सो. आनी हे पायनॅपल पळया कॅरिबियन पायनॅपल म्हणटा हेका. कलर पळयात कितलो सुंदर आहा. हे भाशेन कलर जाय पायनॅपलाक तेन्ना तुमकां येतले पायनॅपल खावपाची मजा. ग्रीन हाडून पिकोवन केले ते मातशे बरें लागना. टेस्ट वता तेजे. पण हे भाशेन येलो आसल्यार न्ही एकदम सॉलिड. आनी हे पळया डिमसम. आता कशें करपाचें तुमकां दाखयता.
हे चिकन डिमसम आता हे स्टीमर माझे हितून उदक घालया सकयल्या लेयरान मागीर वयल्या लेयरान आमी हे सगळें मांडून घेवया. इडली कंटेनर असल्यार बी जाता. इल्लें तेल ग्रीसिंग करून घेवया आयदनाक नाजाल्यार चिटकतले न्ही. हे भाशेन लावप तेल आनी हे सगळें मांडप तेजेर. ओवर क्राउड करनाकात, सारके बरें मांडून घेयात हे भाशेन जितले बसता तितलेच. 7 मिनटां म्हणून बरयला तेजेर 7 ते 8 मिनटां, पण हेजे डबल टायम घातल्यार रनिंग बरें. 14 मिनटां लायले हेका आनी कितलें सॉफ्ट आनी कितलें बरें आहा पळय. आनी हे मेड इन जपान प्रोडक्ट खुबशे कमी दिश्टी पडटले तुमकां दुकानांनी, पण हांगासर जपान प्रोडक्ट भरपूर आहा. तेच्या वांगडा तेच ब्रँडाचे तेच कॉस्कोचे साल्सा आनी सोया सॉस यूज करता हांव एज अ सॉस. एकदम टेस्टी. जेन्ना पार्टी बिटी कितें आसलें न्ही फंक्शन जाल्यार हे एक व्हरून सेट केलें जालें तुमचें काम एकदम जातालें इजी. हे अनेक प्रोडक्ट हे बी हे भशेन तुमी स्टीम करपाचे सेम ते केल्ले भशेन डिमसम केल्ले भशेन. आतां हे वेजिटेरियन प्युअर वेगन आनी इतले टेस्टी आहा हे म्हजे फेवरेट आनी म्हज्या भुरग्यांचे बी फेवरेट. परते तिका गेल्यार आमी एक 4 पॅकेट आमकां जायच जाय. 2 दिसांनी काबार जाता मागीर. इतले बरे आनी इतले टेस्टी आहा. सेम तशेंच स्टीम करप 7 मिनटां म्हणटा ते, पण 14 मिनटां करप. आतां दुकान पळोवन घेयात म्हटल्यार सुपर स्टोर पळोवन घेयात. दुकान म्हणटा हांव भरपूर व्हडलें आहा. आतां हळद पळय हेजे कलर पळय एकदम तेका म्हणटा प्युअर ओरिजिनल कलर आहा पळय हितून. तांदूळ व्हडले इजी कूक रायस 10 किलो 12 पावंड कितें तरी आहा. आतां हे बांगडे हांगाचे स्कॉटिश बांगडे म्हणटा हेका. आमचे इंडियन बांगडे मातशे सिमिलर तुमकां टेस्ट मेळटले, पण सेम बांगडे ते बांगडे, पण कलर मातसो वेगळो आसता हेंचो. आतां हे डिजर्ट सेक्शन केक बीक दवरलेला हांगासर, कुकीज बिस्किट्यो. हे स्टोरान तयार केल्ले वस्तू हे भायरसून हाडना ते हांगासर सगळे तयार करता. हिंगा तेंचें किचन आहा. मफिन्स पळय केदे व्हडले फूल अमेरिकन स्टायलीन ते करता. मोठे मोठे मफिन्स मोठे सगळे व्हडले सायजीस अमेरिकन स्टायलीन मेळटले तुमकां. केक्स बी हांगा ऑलरेडी रेडी उरता. कितें बड्डे आहा जाल्यार येवन व्हरप सोमते. धाकटे केक आहा, व्हडले केक बी आहा कलरफूल एक्झॉटीक. तर हांव कॅरेट केक घेता. भुरग्यांक कॅरेट केक जाय खंय. भरपूर वरायटी पळय सायज पळय. हिंगा आयसिंग दवरलेला पळय कितले सगळे व्हडले होलसेल शॉप आता हे अमेरिकन ब्रँड. कुकीज मफिन्स पळय सायज पळय मफिन्साचे केदे आनी कितले आहा ते पळयात. 599 6 पावंड. आनी हे भुरग्यांचे स्कुलाक सुपर हिरोईन कितें जाय ते हांगा सगळे कपडे कॉस्ट्यूम तेंचे भुरग्यांचे खेळण्यो. आनी क्रिसमस ट्रीचे ऑप्शन्स. हांगा क्रिसमसाक हेंच्यांनी अशें डेकोरेशन लायता भायर. हे सगळें आउटडोर डेकोरेशन करपाक. हे व्हडें आतां गोंयांत गेले व्हरपा जाय म्हाका. वीज नो फ्रॉस्ट खंय. फूल टायम स्पेंड करपाक जाता तुमच्यांनी. तर कितें करप पयलीं गेले तशें न्ही टायर्ड जातले म्हणून च्या कॉफी मारप नाजाल्यार रेस्टॉरंटान वचप थंय ब्रेकफास्ट करप नाजाल्यार लंच करप. भरपूर सवाय मेळटा तुमकां. हे आमचें जाल्लें आहा शॉपिंग. हे पळया फुल्ली लोडेड ट्रॉली 250 पावंड जाले. शॉपिंग जाल्लें आसा. हे आमची शॉपिंग आतां. म्हयन्याक एक पाटी येता हांव. एक पळया 11 पावंड.
गाडी दवरपाक जाग्याची कमी ना हांगासर पार्किंग येदे व्हडलें आनी पळयात भरपूर जागो आहा हिंगासर पार्किंग बिर्किंग एकदम घे म्हणून वयर हा सकयल आसा आनी आतां हे टायमार मातशें खाली दिसता पण तरी पूण गाडयो वयर कितले भरलेले आसा आनी विकेंडाक जर येयीच जाल्यार आनी गर्दी आसा भरपूर आनी फटाफट कामां जाता मातशें लेट जाता पण कामां फटाफट जाता तर हे कॉस्को वॉटफोर्ड कॉस्को दाखयला ह्या फाटी तुमकां आमी नेक्स्ट फाटी दुसरे स्टोर दाखोवया आनी आयचे व्हिडिओ तुमकां कशें दिसले कळयात कमेंट सेक्शनान कळयात रे बाबा मेळ दुसरे व्हिडिओन तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं